जो डेव्हलपमेंट आसा तो डेव्हलपमेंट भारतीय जनता पार्टी कडेन जाता आनी तो फास्ट जाता। ताका लागून आमचें व्यक्तिगत मत आसा की भाऊन आयज जे हाजे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे जे सरकार आसा त्या सरकारा भितर रावून आमचो फुडलो जो डेव्हलपमेंट आसा तो डेव्हलपमेंट तांणी करूंक जाय। ताका लागून आमचो सगळ्यांचो तेको आसा। थँक्यू। मेजॉरिटी मेळटली ह्या वाड्याची सुद्दां, म्हणजे ह्या बुथाचेर हातूंत दुबावच ना। शिवाय बाकीच्या बुथावयले लोक जे आसात ते उत्स्फूर्त आपापलो बूथ एक्टीव दवरपा खातीर अशे पद्दतीन जितले मोठ्या संख्येन आमचे भितर सहभागी जातात। पंचायत मेंबर्सय हातूंत भितर सहभागी जातात। जिल्हा पंचायत मेंबर बाब दिपाक हांगा आमचे बरोबर आसा, मंडळाचो अध्यक्ष आमचे बरोबर आसा, इतरय पंच सदस्य बाबा अरविंद, नंतर मागीर अशोक, हे पंचायत मेंबर्स आमचे आसात, विशांत, अशोक, गुरू सालेलकर आनीक बहुत करून आज सांजचे बोरयेचे तुकाराम बोरकर आणि ताचे कार्यकर्ते आज सांजचे सहभागी जावपाची शक्यता आसा। तो वॉर्ड जो आहा तो आमकां 60% वयर BJPक हाज्या पयलीं मतां पडलेलीं आसा। म्हाकाय दिसता जे भोंवता त्या प्रमाणे तशीच मतां पडटली म्हणून। आनी आमच्या वांगडा आयज आमचो स्टार कॅम्पेनर आसा बाब मायकल लोबो, MLA ऑफ कलांगूट। भारतीय जनता पार्टीचे जे उमेदवार आहा बाब जोशुआ हो सारको यंगस्ट MLA। हांव आदी यंगस्ट आहलो हावजान, आयज जोशुआ आहा आनी निश्चितपणे तो जिखून येतलो। तो आयज 60%चे उलयता। म्हाका दिसता ताका 80-85% वोटींग ह्या वार्डान पडटले आनी लोक आयज हे आहा म्हणजे उमेदीन आहा की यंगस्ट कॅन्डिडेट जे म्हापशा इतली वर्सां बदल जावंक ना ते जातले। म्हणजे काम जे म्हापशान जावपाक जाय हे फुडें आमचो फूल तेको बाब जोशुआक आसतलो।